been constantly supporting Indian football and this tournament in a big way. I still remember when 6 months back when we had reached out to government of Goa that we want to host this tournament in Goa. Without even thinking whatever magnitude this event would entail. They came forward and said, don't worry, we open our arms and government of Goa will do everything to make sure this event is a grand success. And as we see, the results are out for all of us to see. Goa is a city that has been synonymous with football in India. It is a city that loves football. And we are very happy that we are hosting another FIFA tournament now. We had a very successful FIFA Under-17 tournament in 2017, and now we are doing it for the women's. So this is a bigger opportunity for us because we are doing it for the women, and we now look forward to having a very successful tournament. Maximum number of matches will be held in Goa, so we look forward to having all of you in the stadiums, welcoming you all, and we know that Goa loves football and they'll come in large numbers to support the tournament. मनुष्यांना जन्माक येता तेन्ना एक पावल मारचे पयलू प्रत्येक आवय बापूय आणि तो भुरगो एक बॉलाचेर शूट मारता आणि तद नंतरूच तो म्हाका दिसता चलपाचे प्रयत्न करता. आमचे गोंय खूब हो एक निसर्गान भरभरून नटिल्लो सवरलेलो प्रदेश जावन आसा. जे कडेन उदक आसा जर पण हिरवी असो पाचार आसा आणि अशा अनुषंगान खेळ आणि संस्कृतीचो आज मिलन जाल्लें आसा. गोंयच्या नसान आसात प्रत्येक खेळगड्याच्या प्रत्येक मनशाच्या भितर खेळ आणि कला संचललेली आसा. संबंध देशा भितरूच न्ही तर जगाच्या काना कोपऱ्यात आमचो कला आणि संस्कृतीक ताचो उमाळ ताचो वास आज संबंध जगाचेर पाविल्लो आसा. आणि त्याच प्रमाणे आज खेळ सुद्धा हो जागतिक प्रसिद्धी आशिल्लो खेळ म्हळ्यारूच फुटबॉल आणि प्रत्येकाच्या गोंयाच्या नसासंसान भिनिल्लो फुटबॉल. आणि आज म्हाका खूब गर्व दिसता, प्राऊड फील करता की Under-17 वुमन्स वर्ल्ड कप ज्यो 32 मॅचीस ज्यो आसात तातूंतल्यो 16 मॅचीस ज्यो आसात त्यो गोंय होस्ट करता आणि हेजे सारखें भाग्य आमकां गोंयकारांक लाभिल्लें आसा. आणि म्हणूनच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय आमचे खेळ आणि युवा खात्याचे मंत्री अनुरागजी ठाकूर आणि आमचे गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री यांचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करतात. एक आमचो सूर्य दिसता जो मावळता ताजे वयरचो तो कसो दिसता आणि तदनंतर हिरवीगार आमचो हो देश, हिरवीगार आमचो हो प्रदेश आणि प्रत्येकाच्या चली भुरग्याचे एक मुखवट आसा आणि तो जे ब्रेन जो आसा त्या ब्रेना भितर एकूच आसा फुटबॉल, फुटबॉल आणि फुटबॉल. गोंयच्या गांवांतल्यान प्रत्येक कडेन ग्रावंड आसूं जाल्यार नासूं पण गोंयचो प्रत्येक भुरगो फुटबॉल खेळटाना आमकां दिसता. आणि ताकाच लागून आमी पळयता की हाची सुरवात जर केन्ना जाली हे फाटीं वळून पळयत हांव जस्ट हिस्ट्री काडून पळयतालो मुद्दामून. इन 1883 फुटबॉल मॅचीची म्हण किंवा फुटबॉल खेळपाक 1883 गोंयांत सुरवात जाल्ली आसा. निश्चितच म्हाका दिसता आणि ताज्या उपरांत फुटबॉल ही गेम गोंयांतल्या मागीर ती सावथाक आसूं किंवा नॉर्थाक आसूं प्रत्येक गांवांतल्यान खेळत गेले आणि प्रत्येकाक फुटबॉल खेळ हो सुदोदीत आपलो खेळ असो दिसलो. आणि फुटबॉल मळाचेर गोंयांत खरोखरूच मागीर ब्रह्मानंद बाब आसूंनी, ब्रह्मानंद शंकवाळकर आसतलो, सावियो मेडेरा आसतलो, ब्रुनो कुटिन्हो आसतलो, महेश गवळी आसतलो, मंदाराव देसाय आसतलो, असे कितलेशेच पडदळीत रत्नां गोंयांत देशाक दिली आणि तांच्यांनी गोंयचें नांव खरोखरूच भारताच्या नकाशाचेर, देशाच्या नकाशाचेर येयले. तांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ब्रह्मानंद बाब आमच्या मदीं उपस्थित आसा. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. गोंयांत अधिकृत फुटबॉल गेम स्टेट गेम हें डिक्लेरेशन आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर
हांच्यानी डिक्लेअर केलें की गोंयची स्टेट गेम म्हणून ताका डिक्लरेशन गोंयची फुटबॉल गेम ही डिक्लरेशन केलें आनी ताका खऱ्या अर्थान सरकार मान्यता तर मेळोवन दिली आसत जर ती स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी गोंयांत फुटबॉलाक सरकार मान्यता प्राप्त करून दिली आनी खऱ्या अर्थात जे गोंयचो फुटबॉल नॅशनल आनी इंटरनॅशनलचेर व्हरपी चर्चिल ब्रदर्स आसतलो, डेपो स्पोर्ट्स क्लब्स आसतलो, सालगांवकर फुटबॉल क्लब आसतलो, सेजा फुटबॉल अकाडमी आसतली, अश्यो वेगवेगळी फुटबॉल क्लब्स तेंच्यांनी प्रायवेट फुटबॉल क्लब दवरता आसतना आमी ताका म्हणटा की पदर मोड करून फुटबॉल क्लब चलयले आनी ताकाच लागून देशांत खंयसरूय गेल्या उपरांत फुटबॉल म्हटलें काय लोक चर्चिलाक विचारता, डेपो क्लबाक विचारता, आयजूय विचारतात आनी निश्चित रित्या ह्या सगळ्यांचें नांव घेतलें हांव सगळे जितक्यो फुटबॉल अकाडमी आनी फुटबॉल क्लब्स प्रायवेट चलयतात तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. तांचेंय खरोखरूच खूब व्हड योगदान आसा एखाद्या राज्यांत एखादी गेम प्रमोट करपा खातीर. म्हणजे आपल्या परीत एक पॅशन आसची पडटा आनी फुटबॉला खातीर कितेंय जें आमी म्हणटा तें सातत्यान चर्चिलान दाखोवन दिला. फुटबॉला खातीर इज रेडी टू डू द एनीथींग ऑलवेज. सो अशा पद्दतीन बाकीचे सगळे क्लब्स तेंच्यांनी सातत्यान गोंयचें नांव फुटबॉलांत देश पातळीचेर व्हेलें. फिफा अंडर-17 फिफा वर्ल्ड क्लब जेन्ना इंडियेंत ऑर्गनायज करपाचें जालें तेन्ना खंय करचें हें जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना फर्स्ट टायम म्हणजे अनुराग बाब ठाकूर आमी रिक्वेस्ट करच्याय पयलीं म्हणजे स्वता खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी वी आर रेडी टू ऑर्गनायज इन द स्टेट ऑफ गोवा. यू आर रेडी टू होस्ट काय म्हणून म्हणल्यार येस ऑफकोर्स वी आर रेडी टू होस्ट. म्हणूनच तर म्हणजे तांच्यांनी डायरेक्टली गोंयांत आमकां होस्ट करपाची संद ही गोंयांत दिली. त्या बद्दल हांव खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. दिश्ट काडीत जावं तो क्रिकेटचो ग्रावंड आसतलो किंवा जावं तो फुटबॉलचो ग्रावंड आसतलो मेंटेन करपाची जबाबदारी फक्त सरकाराची न्हय तर ती सगळी आमची आसा, खेळगड्यांची आसा. आनी म्हणून आज हांव डिक्लेअर करता की ह्यान फुडें जॉयंटली इन कोलॅबोरेशन विथ द क्लब्स आमी ते मेंटेन करपा खातीर जे फुडें येता तांकां सपोर्ट करतले. ग्रावंड मेंटेन जावपाक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी हाका सपोर्ट करचो अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित रित्या म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना गोंयांत खेळा मळाचेर आमकां एक फिफा वर्ल्ड कप आमी आयोजन करता. एक फिफा फिवर आयच्यान सुरवात जाल्लो आसा सगळ्या आनी खास करून आमी म्हणटा की आमच्या चलया भुरग्यां खातीर आमी फिफा वर्ल्ड कप डेडिकेट करता. निश्चित रित्या मॅक्झिमम प्रिफरन्स हे वर्ल्ड कप पळोवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ही आमच्या चलया भुरग्यांक मेळची, आमच्या भयणीक मेळची. त्या खातीर हे वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कपच्यो गोंयच्यो मॅची आमी आमच्या भयणीं खातीर डेडिकेट करता.